डायरेक्टरेट ऑफ वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट यांच्या तर्फे आयज एक आमच्या पंचायतीन एक कॅम्प जालो रिगार्डिंग व्हेरिफिकेशन अँड क्लियरन्स ऑफ पेंडिंग केसीस रिलेटेड टू गृह आधार आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेचेर एक कॅम्प आयज जालो. तेन्ना ह्या कॅम्पाचेर आमकां एक ऑफिशियल लेटर येयल्लेलें ते 10 तारीख म्हणजे 2 दिसां पयलीं येयल्लेलें की पंचायत हॉल आमकां अवेलेबल करून दिवचो आनी एक सर्टेन अरेंजमेंट रिगार्डींग अरेंजमेंट करून मेळचें. तेन्ना हांवें जेन्ना आमकां एक तेंचो स्टाफ हांगासून बिचोले ब्लॉकासून जेन्ना फोन केल्लो तेन्ना हांवें विचारलेलें की कितें फॉर्मल फंक्शन बीन आसतलें काय, बट तेणी म्हाका सांगलें फॉर्मल फंक्शन काय आसपा ना म्हणून सांगलें. तशेंच हांवें आयज सकाळीं जेन्ना आमचे पंचायतीचे स्टाफ क्लार्कांक दोनूय क्लार्कांक विचारलें की रिगार्डींग फॉर्मल फंक्शन कितें तुमच्या कडेन इन्फॉर्मेशन बी येयला. तेंच्यांनी आमकां सांगलें म्हाका सांगलें की ना आयज हॉलिडे आसा सो फॉर्मल फंक्शनाचें कांय येवंक ना म्हणजे कॅम्पाचेंच आमकां लेटर येयल्लेलें आसा म्हणून. पूण सांगचें म्हटल्यार आयज जेन्ना हो जो कॅम्प आसा तो आयज तेजें आयज उद्घाटन जालें. हांगासर हेचें उद्घाटन आमचे बिचोली तालुक्याच्या आमदारान केलें आनी तेच्या बरोबर ब्लॉकांतले प्रोजेक्ट ऑफिसर आसलेले. दुसरें सांगचें म्हटल्यार आयज जर समज आयज आमचे सरकार आसा ते रिगार्डींग विकसीत गोवा म्हणटा जो 2037 जी आमकां स्वप्नां दाखयता, विकसीत भारत म्हणटा 2047 जी आमकां स्वप्नां दाखयता. जर शेवटच्या मनशाक जो शेवटचो लोकप्रतिनिधी आसा जेका लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा तेका असो सायडलायन करून तेंचेर असो अन्याय करून आमचो देश खरोच विकसीत जातलो काय अशा पद्दतीन हें म्हाका दिसना. एक जावं शकता की आमचो खंय तरी आयज जर सांगचें म्हटल्यार अशा पद्दतीन खंय तरी खूब अन्याय जाता. आमी रिगार्डींग फाटीं सेक्रेटरीचे खूब अश्यो तक्रारी केल्यो पूण तेजेर कांय एक्शन जायना. आनी अशा पद्दतीन जर समज सत्तेधारी जर गव्हर्मेंटाचे जे कोण सत्तेन आसलेले आमदार तेंच्या वाटेन जर समज पंचायत बॉडी आसा जाल्यारच तांकां खंय तरी हें करता, नाजाल्यार तांकां तेंचेर खूब अन्याय जालो वता. हो एक खूब एक सिरियस इश्यू आसा रिगार्डींग हेजेर खंय तरी खरेंच हेजेर एक खूब चिंतपाचें गरज आसा. कारण अशें जर जालें जाल्यार फुडें आमचो जो गोंय म्हणटा तें विकसीत सोडून खंय तरी हुकूमशाही कडेन वळटलें आनी भारत देश सुद्दां खंय तरी जो आमी जे स्वप्नां दाखयता तो खंय तरी हुकूमशाही कडेन वयतलो अशें म्हाका दिसता.